इतलो जागो नाका म्हाका येदो मोठे हा मरे पोट माझे मागीर येदो व्हडलो जागो नाका धावपाक आता व्हरतानी आता पेंटराकडे सोडटा आता हांव आकाचोच रेनकोट घालून भोंवतलो सांग कितें करता सांग फटाफट आमच्या गडगड्या खुर्साक वाती बिती लायता ही कितें बाकीची हांवें खाल्ली हवे आनी हे कितें म्हाका कितें वास घेवंक दवरला केदो व्हडलो पुरो रावला रेनकोट हांवें थंय मॅकॅनिका कडेन काय वॉशिंग सेंटरार खंय चाललो आतां म्हाका खबर ना फायनल गुड बाय म्हणटा गाडयेक आतां पेंटिंगेक सोडटा फूल पावर आतां वॉश करता आनी व्हरोन पेंटरा कडेन दिता पळय सो गाडी आतां धुवन बीन रेडी केल्या हांवें आतां व्हरता आनी आतां पेंटरा कडेन सोडटा लेट्स सी कितें म्हणटा पळोवया पेंटर सो गायज पळय माझो फ्रेंड म्हाका घेवन येयला केक कोणाच्या बर्थडेची रे माझ्या भावाच्या बर्थडेची स्पेशली तो म्हाका डब्यान घालून घेवन येयला पळय कितलो क्यूट माझो फ्रेंड तो पळयल्यात माझी पळय जितली बी धाकटी धाकटी फ्रेंड आहा सगळी माझी क्यूट कितें केलें न्हू काय म्हाका पयलीं घेवन येता न्हू रे आतां नरकासूर येतलो न्हू आनी नरकासुराची मागीर तयारी करतली कितें म्हणटाय डेंजर करतात नरकासुराची तयारी आता पळोवंक जाय कितें कितें करपाचें तेजे हय मागीर करपाचें डोनेशन बीन कितें कितलें मेळटलें कळना डोनेशन रे तेजे डेंजर आमकां टेन्शन एका पडल्या डोनेशनाचें टेन्शन नरकासुराच्या आमी बी धाकटी आसतना वयताली डोनेशनाक बी इतलो जागो नाका म्हाका येदो मोठे हा मरे पोट माझे मागीर येदो व्हडलो जागो नाका धावपाक तू फुडें धावल्यार चिटींग मरे चुरा ही चिटींग न्हू फुडें धांवत जाल्यार चिटींग न्हू मागीर तू शेतांतल्यान धांव हांगांतल्यान धांवता कितलें हा मरे बरें एक काम करे तू अहो धांव सायडींतल्यान वाट केल्या अहो धांवता कोण त्या वाटेन पयलीं पावता पळोवया चल तेका सांग रे शिवा एका सांग रे जॉगिंगेक बी वच म्हणून पळय कसो जाला तो सांग रे तेका पळय केदो व्हडलो ढोलको काडला हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स कशी आसात तुम्ही आय होप ऑल आर फिट अँड फायन ना रे आणि मेन म्हणटा ते न्हू आमच्या हांगासर बारीक सारीक ल्हान ल्हान भुरगे आसात बरे सारखे आनी एकलो आसा शिवा म्हणून ना रे शिवा एक बेस्ट भुरगो शिवा असलो भुरगो गावप म्हणजे सारको नशीब सारखे ना रे म्हाका जाल्यार खूब आवडटा भुरगो तो हांव जाणा तो हांव कोणाक बेश्टोच घेयना हांगासर शिवा जाय आसलो एक म्हाका शिवा आतां दिसभर बाबडो ट्युशनान बिजी आणि येस मीन वायल हांवें म्हाजी गाडी एरोक्स फूल डिसमेंटल केली फुली टोटली डिसमेंटल केली सो आतां फर्दर मॉडिफिकेशन तेजें चालू आसा सो लेट्स सी कितें म्हणूंक सोदतालो हांव जाणा हांवें एक पेंट चूज केला अलग तरेचो सारको सो आतां तो पेंट जातलो तेज्या उपरांत मागीर गाडयेचें इंजीन स्वायप जातलें मागीर एक्सेसरीज खूब कितें कितें आहा सो लेट्स सी नाव आनी ह्या आयचो दीस मातसो बरो आसा मेन म्हणटा तें हांव वॉशिंग सेंटरार गेल्लो गाडी धुवपाक थंय रेनकोट विसारलो रेनकोट म्हाजें विसारपाचें काम चालूच आसता जाणा मरे राहुल आतां हांव आकाचोच रेनकोट घालून भोंवतलो आकाक थंयच बसोन तुका खबर आसा न्हू काय कितें तें पळय काय कितें तें ना रे राहुल फूल पावर सारको रेनकोट मेन म्हणटा पळय रेनकोट म्हाजो शेणलो जाल्यार उपकार आकाचो आहात न्हू आनी रॉंग म्हटला मागीर तो रेनकोट घातलो केलें काम कितें तें फुडलें पळय काय कितें आतां जी म्हाजी एक ड्रीम आसली की टू मेक माय एरोक्स ओनली वन इन इंडिया सो फायनली ती ड्रीम कंप्लीट जाता आणि स्लो माझ्या गाडयेचें काम चालू जाता आतां ऑलमोस्ट हांवें गाडी आतां फूल डिसमेंटल केल्या आनी कितें म्हणटा तें फुडलें प्रोसेस चालू आसा आतां जितले गाडी म्हाजी थंयसर रेडी जाता तितल्या म्हणसर हांव हांगासर म्हाजें हांवें एक न्हू एक्स्ट्रा इंजीन इम्पोर्ट केल्लेलें आसा इंडोनेशियासून 257cc सो हांव तें अपग्रेड करपा खातीर म्हाका सद्या म्हाका रेडिएटर जाय पडटलो म्हणजे उमा रेसिंग रेडिएटर सो तो रेडिएटर ना जाल्यार तितलो पावर गाडयेक आहा पळय तो रेडिएटर घेवं शकना नाल्यार परत गाडी हीट जातली आनी मेन म्हणटा ती हांवें ECU ट्यून केल्लो आसा ECU हांवें इम्पोर्ट केला ऑल थँक्स टू ब्रदर एलेक्स फॉर प्रोवायडींग मी उमा रेसिंग कितें म्हणटा ते CDI किट आनी वीच इज रिमॅप्ड स्टेज 3 रिमॅप आसा तो आनी तेका लॉट ऑफ फिचर्स आहा कॅलिब्रेशन इज गूड
सो जे चोडवा माझे व्हिडिओज पळयता तांकां खबर आसची पण जे चेडे व्हेकल फ्रिक्स आसा तांकां हांव कितें सांगता ते अंडरस्टँड जाला आसतलें आतां रे तशें आसता ते आनी या आमी न्हू आतां कुकिंग व्हिडिओज स्टार्ट करता नॉट एवरी डे बट कितें आहा म्हाजो जो हांवें कितें ऑर्डर केल्लेलें आसा रिगार्डींग कुकिंग सो आउटडोर खंय वयता जाल्यार कुकिंग करपाक बरें पडटलें न्हू म्हाका सो तें आतां हांव वेट करता केन्ना येतलें म्हाजें सामान पळय तें जेन्ना सामान येतलें तेन्ना फूल पावर सारकी आउटडोर कुकिंग तूं आहा मरे आमच्या वांगडा फूल पावर तुमकां कळोंक जाय न्हू नेक्स्ट व्हिडिओन आमकां फॉलो करपाचे मागीर तुमकां सांगतले आमकां लायक आनी शेअर सबस्क्राईब कर म्हणून सांग मरे हांकां सांग मरे काम तू गोरू तू सांग मरे हांकां सबस्क्राईब कर म्हणून सांग चॅनलाक सबस्क्राईब करपाचे आणि लाईक करपाचे व्हिडिओ पळोवंक जाय तर लाईक बीन करपाचे पयल्या मरे अशें आहा लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आमचो चॅनल हाय गाइज वेलकम बॅक टू आवर चॅनल सो गाइज आयज न्हू अवी आपणाची गाडी पळोवपाक गेला त्या खातीर तो आमच्या वांगडा आयज ना आनी आयज जावन आसा फ्रायडे सो हांव आतां येयला खुर्साक वाती लावपाक पळय हांव आनी दोगांय वयता ह्यो आपणाची हाया बुजा घेवन येता आनी हांव चलत वयता आतां अवीची काय गॅरंटी ना तो फक्त गाडी गाडी गाडीच करीत आसता सो हांव कितें करता सांग फटाफट आमच्या गडगड्या खुर्साक वाती बिती लायता आनी मागीर उजवाती बी घेता आनी मागीर वयता आमच्या देवळान पांयां पडपाक हांव पळय खुर्सा कडेन प्रे करपाक येयला जुडाच्या फॅमिलीक लागून राहुल तू डेअरी मिल्क चॉकलेट खाताय किटकॅट आणि बाकीच्यो कित्याक बरें दिसना कित्याक केमिकल घालता केमिकल आनी कितें घालता कितें कितें घालता खून बीन अशें हा तू खंय पयला हे आनी पयला खंयचेर थंयसर वयतलो प्रॅक्टीस तेन्ना पळयला सुशाकात हा गाडी येता म्हणजे भितर खून असता आणि बिस्किटेन बी बिस्किटेनूय तुका खंयची बिस्किट चड आवडटा बर्बन सो गायज आमी न्हू खुर्साक बी वाती लायल्लेल्यो आसा आनी आतां आमी वयता देवळान मागीर आमी हरशीच्या प्लेसीर बसतली मातशी खाजी घालतली टायमपास करतली आनी बिकॉज ऑफ रेन आमी खंयसर वचोंकूय पावना आमचो प्लॅन केल्लो फ्लॉप जाता आनी दुसरी म्हणटा ती राहुल आमची अजून चुलूय येवंक ना गॅस ऑर्डर केल्लेली ती बरें कितें हा सगळे जण विचारता आमकां केन्ना करतले खंय गेल्लेत रे नरकासूर खंय रावतात तुमी मैदान खंय तुम्ही केलो नरकासूर हा ओके सो गायज आतां न्हू हे येवपाची आहा दिवाळी आनी पळय सगळीं भुरगीं कितली एक्सायटेड आसा ती नरकासूर करपाक आनी आमी बी करपाची आहा नरकासूर राहुल आमी केन्ना करतली घालता आमी केन्ना करतली आतां पळोवपाचें आसा आयसून स्टार्ट करतले वेल्डिंग मारपाक दिवंक जाय आमकां बीन आयज कितें करतले खबर ना आयज शिवाक विचारतलो वेल्डिंग मारपाक दिया की ना तो शिवा म्हणटा की हांव धाकटो करता मातशें आतां धाकटो म्हणजे म्हाज्या येदो ट्राय करता तो मागीर व्हडलो हांव यो तूं नरकासूर करपाक म्हाका बी खूब उमेद आहा नरकासूर करपाची यो पूण खंय तुमच्या थंय हा आमगेर करिनात हांगा तो नरकासुराचे कितें आहा जाणा एकदां करीत न्हू जाल्यार एवरी इयर करचें पडटा तें तर तुमकां खबरूच आसतलें कोणाक खबर ना तांकां सांगता मजेक लागून केलो समज धाकटे आसतना जाल्यार ते मागीर एवरी इयर करचोच पडटा कंपल्सरी खबर ना कशें कितें तें न्हू रे
तू बरो मरे सायकल घेऊन चलता आणि म्हाका चलत नाका असू असू चलय पय कितलो स्वीट आणि म्हाका पय हे घेऊन येयला हे बेस्ट लागता कोण तुम्ही खाल्ले आसतले न्हू हे मज्जा येता आता आमी न्हू शॉपाचेर येयल्या शॉपार अगरबत्ती बी घेता आणि मागीर वयता फुडें नहीं मेरा देख यूट्यूब ना कैसी हो कैसी हो सो गायज म्हाका न्हू देवळान येवपाक न्हू खूब बरें दिसता अशें दिसता की ही म्हाजी मम्मा कशी म्हाका मम्मी ना डॅडी ना पण न्हू म्हाका हिणीत न्हू आपणाच्या चेडवा भाशेन ल्हानाचो व्हड केला आनी म्हाका न्हू अशें दिसता की हीच म्हाजी मम्मा कशी त्या खातीर हांव ह्या देवीक न्हू खूब मानता तुमी बी ह्या वाटेन येता न्हू जाल्यार प्लीज ह्या देवळान न्हू आपणाचे कितें बी मागणी आसा ती दवरून वचात सो गायज हांवें आयज अप्रिलिया काडल्या कित्याक की एरॉक्स पेंटिंगेक दिल्लेली आसा मॉडिफिकेशनाक आनी एका पळय 200 रुपयाच्यो त्यो सायड लायटी घातल्या त्यो पळय इतले पचक्यो दिसता पळोवपाक मागीर करता कितें तें अपग्रेड सद्या पयलीं एरॉक्स पळोवया सो गायज पळय आमी हांगासर आतां अडकोन उरल्या आनी हेका पळय कसो बसला हांगासर सो गायज पळय आमी हांगासर पावसाक अडकोन उरला कितलो पावस पडटा पळयात पळयात सुशागात बसला पळय रील पळयता हेज्या खातीर म्हाकाय रावचें पडलें आपूण हांगा रेनकोट विसरून येयला रेनकोट रे तुजो पावस मरे हिटयताय पळय पावसान आतां उरला हांव वयर बसोन रावला रेनकोट हांवें थंय मॅकॅनिका कडेन काय वॉशिंग सेंटरार खंय चाललो आतां म्हाका खबर ना सो गायज रेनकोट विसरलो हांव अर्द्या वर जालें आतां हांगा अटकला पळय बेजार म्हाका पावसान भिजलो जाल्यार हांव जोर येतलो इतली गॅरंटी वॉशिंग सेंटरार गाडी येयल्ली थंय म्हाजे हिसपान हांव विसरलो काय मॅकॅनिका कडेन विसरलो हांव कांयच खबर ना जाणा जाण रेनकोटूच विसरलो आनी कितें विसरल्यार फरक पडनासलें रेनकोट आतां घरा कसो वयतलो पळय हांगाच उरला 9 जाले आतां 8:30 हांगा पावलोलो 8:30 ते 9 जाली आतां हांगाच आहा आनी हें पळय हें हांगा आहा पळय हेका काय फरकूच पडना हांवें विचार म्हटलेलो तुका रेनकोट पळय कसले बोळा मारता ते तोंडान दाट सारकी दाट राहुल म्हणून एक धाकटुलो भुरगो आहा तेणें न्हू म्हाका केक हाडल्या दवरल्या खंय पळोवया आतां चल घे केक तुजी राहुलान दिल्लेली हें कितें बाकीची हांवें खाल्ली हवे आनी हें कितें म्हाका कितें वास घेवंक दवरला पळय केदो व्हडलो पुरो इल्ली अशें मागीर शुगर बिगर चड जायत जाल्यार तुका हें कितें आतां हें पळय ही आतां केक दिल्या तेणी म्हाका दवरल्या राहुलान खंय केक हाडलेली म्हाका ती आख्खी आपूण खाल्ल्यान हें म्हाका वास घेवंक दवरला हांव कितें उंदीर काय कितें हेका वास घेवपाक हें तें कितें नाका आसलें सगळी खांग मरे अवी आयक रे अवी आयक आयकचो ना आयक तरी अवी आयक रे आमी बेकरेर वचोन व्हडली केक घेवन येवया खावपाक आनी कितें करया 1 किलो तुजो परत बर्थडे करया खावपाक रे अवी 1 किलोची ती पेस्ट्री पावना म्हाका चल घेवन येवया आतां बरें रान चल चल पयलीं हे बेडशीट रेडी कर तो साफ सफाई कर रूमाची चल आयक 1 किलो केक तू म्हाका घेवन दी हांव तुका पेट्रोलाक पयशे दिता बरं एक काम कर तू सद्या पयलीं बेडशीट रेडी कर मागीर तुका हाडून दिता हांव म्हाका घेवन यो चल बरें चल हय चल या पयलीं हे पळय हांगा कितें जालां तें पळय हे साफ कर सगळें बरें चल आयक तरी 1 किलोची केक तू म्हाका घेवन दे 2 दिता तुका 2 किलोची सद्या पयलीं बेडशीट रेडी कर हांव तुका पेट्रोलाक पयशे दिता 200 रुपया हय चल पेट्रोलाक बीन केक नाका तू दी हांव तुका पेट्रोलाक पयशे आतां सुरवात करया बेडशीटा वयल्यान दी नाका मरे खांग मरे हय खा चल बेडशीटा वयली हे कर चल खा म्हटला हय चल बेडशीटा वयली हे कर कशें येता पळय तेकले फाटल्यान उबे रावल्या तेकले फाटल्यान ट्रान्सपरंट दिसतले तूं जाबा या जाबा जाबा सो गायज आयचो ब्लॉग्स कसो आसलो कमेंट करून सांगा आमकां अरे गे मो फूल पावर मो फूल पावर आं आनी येस फाल्यां आमी वयपाची आसा म्हापसा मार्केटान शॉपिंग करपाक
कपडे आनी कितें बारीक सारीक कितें गावता त्या घेवन येवपाक. म्हाका जाय आसलो धूप घरान लावपाक. धूप काबार जालो. धूप ना जाल्यार मागीर बरें दिसना. सो धूप हाडूंक वयपाचें आहा. आनी कपडे कितें मेळटा जाल्यार हाडया न्हू गो. आमचे कितें म्हारग बारग न्हू. गुच्ची नायकी ऐसा नहीं है बाबा. सादे कपडे न्हू गो. सादे कपडे. आनी हालीं एक नवो ट्रेंड चालू आहा तुमकां खबर आसा. एक आयडीचेर एक सुश्मिता म्हणून आयडी करप तेजेर कॉमेंट मारप. कितें 1 वर पयलीं आयडी करप आनी कॉमेंट मारप. नाकाल्लो कॉमेंट मारप आनी मागीर कितें जाता आहा तोच एकूच आयडी वयल्यान दुसरो कॉमेंट आतां कितें म्हणून मारतले. मागीर 1.5 शाणो आहा पळय तो आपणाचो रियल आयडी यूज करून कॉमेंट मारता. कितें म्हणटा. आनी त्या मनशाक हांव गॉड ब्लेस यू म्हणूंक सोदता. गॉड ब्लेस यू कीप कॉमेंटिंग दॅट्स इट. आनी या आमचो कालचो जो कुकिंग ब्लॉग असलो पळय तुमकां खूब आवडलेलो आसा आनी खूब कॉमेंट आनी खूब मॅसेजी आनी खूब बरे बरे कॉल्स मॅसेजी खूब येयल्लेले आसा. थँक्यू सो मच. आनी खूब जाणांनी सांगलां नेक्स्ट टायम आमी जॉयन जाता. कोणी सांगलां आनी कितें आमकां सांगलां ते अमके डीश कर म्हणून. सो तेंय करपाचें आसा. नॉट एवरी डे सदीत न्हू. दॅट इज नॉट आवर कप ऑफ टी. हेजें म्हाका खबर ना. नॉट दॅट इज नॉट माय कप ऑफ टी. हें कुकींग बिकींग तें. सो एवरी डे तें पचकेपणां म्हाका आवडना. चुकोन केन्ना गेलो ट्वायस इन अ मंथ वन्स इन अ वीक ओके. संडे केन्ना केलें जाल्यार न्हू. आतां तर फ्रेंड्स खूब जाण आसा आनी भायर आउटडोर करूंक वयता जाल्यार बाबा मजा येता म्हाका कूक करपाक. नाल्यार दोगांच जाणां कितें करतले ठणठण मारी गई. पण नेवी गॅस हाडलेली न्हू मजा कशी. हा नेवी तो स्टोव हाडलेलो न्हू गॅस ती. सो म्हाका तें पळोवंक जाय आसलें कशें कितें खरें जाता काय ना पळय तें. सो तें सक्सेसफूल जाल्लें न्हू. बरें येयली मजा येयली. आनी आयज पयलें आसतलें न्हू. आयज हांवें फूल नटा नट डिस्मेंटल केल्या एरोक्साचेर. आनी गाडी सद्या अंडर प्रोसेस चालू आसा. मीनवायल हांव मातशे एसेसरीज सोदता इंडोनेशिया. सो गायज कोणाक खबर आसा कोण आमचे भाव यूट्यूब विडियोज पळयतात आमची फॅमिली आसा खंय इंडोनेशिया बीन खंय आसा जपान बीन खंय आसा जाल्यार म्हाका बाबा मॅसेज करा इंस्टाग्रामार. कॉमेंट करा वॉट्सॅपार युट्यूबार की बाबा आमी थंय रावता म्हणून म्हाका थोडे एसेसरीज जाय आसले गाडयेचे. रेसींग उमा रेसींग रेडिएटर जाय आसलो आनी बारीक सारीक तुमकां मॅसेज करता. हे युट्यूबाचेर नाका. सो हे सगळे जाय आसले म्हाका. प्लीज कॉन्टॅक्ट करा कोण आसा न्हू. आनी करता जाल्यार मातशी बरीच करया न्हू गाडी. पाचक्यापणां करून कितें फायदो सारकें न्हू. आनी या करया फूल पावर करया. थोडे दीस राव करता स्लो 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 चालू आसा. पयशे जाय पडटा न्हू खूब. ती गाडी मागीर हांव काय दिवचे ना पयशे म्हाका. हांव चलयतलें गाडी. मज्जा. सो आनी या कांयचो व्हिडिओ तुमकां आवडला जाल्यार लायक करा. चॅनलाक सबस्क्रायब करा. कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते न्हू. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज. चेन स्नॅचिंग चालू आसा. चेडवां जाणटे बीन कोण भोंवता भायर रातचे लेट जाल्यार सांबाळ. पुलीस जावन रावता खंय. आपूण पुलीस इतलें भांगर घालून तूं खंय वयता अशें बीन विचारता खंय. काडान दी अशें बीन कितें कितें म्हणटात खंय आनी काडटा आनी मारून वयता खंय. तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान दाखयता कितें पळय तें. एक इन्सिडंट जाला हांगासर. हांवें कॅप्चर केला कोणाची व्हिडिओ कितें ते तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान दाखयता. सो सेफ रावा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. मेळटा तुमकां नव्या व्हिडिओन. टाटा.